टॅक्सी ग्रुपाचेर कितें मुखेंबाच्या भावाक अरेस्ट केलो आनी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर येयलो. मुखेंबो मागीर वचून अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर आपूण सरेंडर जालो आनी ताका पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर हाडला. नीलला 1-2 दीस पयलीं एक हें जाला मर्डर जाल्लो. कितें तरी टॅक्सी कारांनी थंय वचून टॅक्सी जे कोण हें चलता आमची शुटींग त्या खातीर थंय जाप विचारपाक गेले. थंय कितें जालें तें कित्याक त्या स्पॉटाचेर रावून नासलो. एज अ टॅक्सी कार मुखेंबोक अरेस्ट केलो म्हणून हांगा येयला. तेंच्यांनी कितें सॅक्शनां लायल्यात ती तांकां खबर आसतली. आमी आमचो एडवोकेट काडलेलो आहा. आमी ताका बेल दिवपाक एडवोकेटाक सांगलेलें आहा. तेजी बेलूय जातली कित्याक आयज संडे आहा. आयज कशें कितें आहा तें कित्याक जो कितें लॉ आहा तेजेर चलतलें. आयज जर बेल जावना जाल्यार तो लोकांपान उरतलो. फाल्यां आमी बेलेक परत एप्लाय करतले. हेज्या फुडें आमी टॅक्सीकारांकूय सांगलां हांगा चड जमा नाकात कित्याक 144 सॅक्शन आहा. कोवीड ही महामारी आमचेर सारकी गोंयकारांचेर लादलेली आहा. त्या खातीर आमी सांगतात तांकां मातशें पयस रावा. कोणीच कोणाक हांगा पर्सनली हो म्हणजे हें करून आफोवंक ना. एक नीज टॅक्सीकार गोंयकार म्हणून आमी हांगा येयल्लेले आहात. कितें ताका एक हें म्हणजे सपोर्टूय करपाक न्हू असो आनी एक टॅक्सीकार म्हणून हांव ताका सपोर्ट करपाक येयला आनी जें कितें आहा तें आमचे एडवोकेट ताका बेल दितलो. सांगा म्हणल्यार तुमी पळयता हांव कालूय हांगा आसलो. मेन स्पॉट जो काल पयर इन्सिडंट जालो त्या स्पॉटार मेन म्हणटा तो मेन स्पॉटार हांव पावूंक नाशिल्लो. बट भायर वयर सकयल जे ग्रावंड आसा थंय हांव गेल्लो. जशी म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळाचे हितून जे गांवकारान जो थोडे टॅक्सीकार तांकां फक्त एक जाप विचारपाक गेल्ली की बाबा कोविडाची महामारी चालू आसा आनी तुमी हे 400-500 लोक घेवन हांगा कसली शुटींग करता. सो इतले विचारपाक गेल्ल्या कारणान तेणी तुमी काल पळयला की तेणी मारहाणूय केले. आमच्या भुरग्यांक थंय फातरूय मारले, वारावानूय हें केलें, लोकांच्यो गाडयोय फोडल्यो. कोण बाबडी थंय बायलां कोणग्यो काय कितें काडपाक गेल्ली तेंच्यांनी गाडी थंय शेता वयर पार्क केल्ली. कोण शेतान गेल्लो एकटो तेच्योय गाडयो फोडल्यो. अशें म्हाका हांव स्पॉटार जेन्ना गेलो तेन्ना आयकुपाक आयलें. तशेंच काल आमच्या 3 जाणांक अरेस्ट जाले तुमी पळयलात. आज मोगेंबो अरेस्ट जालो. बट कितें आसा जाणा तूं, म्हाका अशें दिसता की आमचे जे कंप्लेनर आयिल्ले जे कंप्लेनर पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट करपाक आयिल्ले की बाबा आमचेर अशें अशें जालां म्हणून सांगपाक. सो तांकांच अरेस्ट केले गेले. आयज मोगेंबो काडलो. सो एनीवेज सरकाराक आनी पुलिशेक खबर आसतलें कितें जालां पळय तें. हांव तेजेर उलयना. हांव फक्त इतलेंच नोंद करूंक दिवंक सोदतां गव्हर्मेंटाक जी ताळी आसता पळय ती दोनूय हातींच्यान वाजता म्हणून अशें एक हें आसा. जेन्ना फुडच्यान जालें तेन्नाच फाटच्यान जाता. सो आयज आमकां अरेस्ट केलें, आमच्या भुरग्यांक अरेस्ट केलें. हांव विचारपाक सोदतां ऑनरेबल सरकाराक आनी तांच्या मशिनरीक की आमकां जशें अरेस्ट केलां तांकां कित्याक तुमी अजून अरेस्ट करूंक ना. तांच्यांनी खूब कितें नाटकां केलां, मारहाण केल्या. सो हांव रिक्वेस्ट करतां. तुमी कंप्लेंट फायल केला? आमी कंप्लेंट ऑलरेडी NC दिल्ली आसा. कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. फायल म्हणजे NC बरयला स्टार्टिंगार NC बरयला. सो पयली कंप्लेंट आमची गेल्ली. तांकां अरेस्ट जावना? तांकां अजून अरेस्ट जावंक ना. हांवें कालूय क्वेश्चन केल्लो बट तांकां हाडटा म्हणून सांगलें. आतां केन्ना हाडटलें कितें तें म्हाका खबर ना. तरी पूण हांव PIक आनी ऑनरेबल DYSP तशेंच SPक एक रिक्वेस्ट करता. जशें आमकां आज हाडल्या आमच्या भुरग्यांक तशेंच तेंचे कडल्यान गुन्हो जाल्लोच आसा. तुमी तांकांय हाडचे, तेंचेरूय विचारपूस करचो आनी हेजेर कितें तरी बरो तोडगो काडचो. कित्याक आमी एक सामान्य गोंयकार बारीक मनीस आनी कोविडाच्या कारणान आमी आमचे जो हेजिटेशन आसलें तें सुद्दां आमी खंय तरी फाटीं घेतल्या. पूण फाटीं घेतला म्हटल्यार आमी ऑफ द रोड आसा. ऑफ द रोड रावल्या. बट ह्या महामारी खातीर आमी खंय ना खंय तरी चिंतून गोंयकारपण राखून आमी फाटीं येयल्ले आसा आनी आमी घरा कडेन बसलेले आसा. पूण घरा कडेन बसून करून सुद्दां ही हें चालू आसा. सो हांव थोडक्यान सांगप म्हटल्यार म्हाजें इतलेंच मागणें DYSP कडेन तशेंच आमचे ऑनरेबल PI ऑनरेबल DYSP तशेंच ऑनरेबल SP तशेंच गव्हर्मेंट मशिनरीज जी आसा पळय जे कोण ऑपोजीट सायडीन गिल्टी आसा आनी म्हाजे कडेन थोडे फोटोय आसा जे जाल्यार तुमकां हांव धाडटा. अशें म्हाका येयल्या तशें तांकांय तुमी अरेस्ट करचे. इतलीच हांव मागणी गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी देव बरें करूं. तुका आतां दिसता की आतां हे तुमचे एजिटेशनाचेर कितें इफेक्ट जातलो? एजिटेशनाचेर कांय इफेक्ट जावपाक कारण तुमी मातशें आतां डायवर्ट जायत रावला. डायवर्जन म्हणटा तेन्ना एजिटेशनाचेर आमी खंयच्याच मनशाक गन पॉयंट लावन जावं कितें दाखोवन
तुम्ही आमच्या कडेन एजिटेशनाक यो, गाडी बंद दवरूंकूच जाय, हे आमी खंयच सांगलेलें ना. स्वताचो बिझनेस स्वता लिडर. हे कितें हांव लिडर, हो लिडर जा, बाप्पा लिडर जा, आनी कोण लिडर, हे लिडरशिपीन आमी चलोंक ना. हे जे चल्लां एजिटेशन, ते प्रत्येक गाडी, प्रत्येक जाण आपलो आपलो लिडर हे हेतू घेवन चल्ला. आमी खंयसरूच सांगूना की चेतनान सगळ्यांक सांगला गाडयो बंद दवर म्हणून. ना, हे खंय तरी कोणाच्या मायंडान जर आसात जाल्यार हे रॉंग आसा. प्रत्येक जाण प्रत्येकान आपल्या पोटाक माल लागता, आपले हाल जातात, तरी पूण जाणा जावन फाल्यां सकाळी कॅब एग्रिगेटर हे ते येवंक जायना. फाल्यां सकाळी ते येयले जाल्यार हे सगळ्यांकूच हाल जातले म्हणून हे स्वता जावन स्वता लिडर जावन आपल्यो गाडयो ह्यो बंद दवरल्या. तुम्ही आता इथले एजिटेशन चालू आहा न्ही तुमचे. हय. आयजूच न्यूज येयला पेपरार की ते अपना भाडा म्हणून कितें तरी आनी ते एक शाळा जाला म्हणून 40-50 टॅक्सी. ना, आपल्या भाडा जावं, हांव तेजेर आतां सद्या कमेंट करूंक सोदिना. कित्याक ऑलमोस्ट तूं पळयता की परमिटां ही बंद आसा. अपना भाडाक खंयच्यान परमिटां दिता ती आमी पळयताले, काय दिल्या ती, कशी दिली ती. कित्याक ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स जाले दिसता, 2 वर्सां काय 1.5 वर्स जाले परमिटां ही बंद आसा. सारकें मरे 2-2.5 वर्सां जाली अशीच कितें तरी परमिटां बंद आसा. अपना भाडाक खंयची सध्या तरी परमिटां कॅपिंग हा परमिटाची. कॅपिंग आसा. आतां मे बी ते खंयची कर्नाटक, महाराष्ट्र गाडी हाडीत कितें हाडीत ते मागीर एक सेकंडरी, लेट इट बी, ते मागीर फुडें पळोवया. आमचे अपोज आणि ऑब्जेक्शन हे आहात डिपार्टमेंटाक. आमी सांगलेले आहा जे चलता तेच फिजिबल ना जाल्यार नेवे कित्याक हाडटात तुमी. हेजेर आमचे तेंचे कडेन रावंड टेबल बसका जाल्ली आनी हेजेर एक बसकेन आमकां एक मिनिस्टरान एक हें दिलां 7-8 दीस, एक 10 दिसांनी आमी तुमकां परत आपयतले. आमकां कळटलें बाबा हेजे फुडें सरकार जर हाडूंक सोदता. आनी स्टेटमेंट सीएमानूय दिला, हे कितें एक न्हू 4 येवची 10 येवचे अशें, म्हणजे तांकां ओपन दवरलेलें आहा. हे जर नीज गोंयकाराचे जर पोटार पांय धरून जर ते ओपन दवरतात, हे एग्रिगेटरांक जर येवपाक दितात जाल्यार आमी हेजेर कितें तरी एक डिसिजन घेतले. टॅक्सीकार जे सावथ टू नॉर्थ आहात ते डिसिजन घेतले.